कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। 89 years of age, शिमोगा के पास एक होटल नाम का गांव में हमने एक घर खरीदा था। रथोत्सव कब चलता है? रथोत्सव कब होता है? अभी 3 अप्रैल से अपना जत्रा चालू हो जाता है। 7 तारीख को रामनवमी है, 8 तारीख को रथोत्सव है। सर आज नहीं है, मैं सर, पहले या एक दिन आकर मैं उस बैठक में मैं अपेक्षित नहीं। सर आज आप केवल महिला होता सर आज आपका मीटिंग था महिला समन्वय कुछ नहीं हुई सर, चिंता मत करो। वो कभी है सर अधिवेशन? कोई चिंता मत करो सर कभी है वो अधिवेशन? और सर गोवा में कुछ रिशफल का कुछ सर रिशफल का बोंडा और क्या है? रिशफल का है सर कुछ? सर इधर चर्चा है बहुत गोवा में कि रिशफल हो सकता है और आप है इसलिए और चर्चा बहुत लग रहा है तानवाड़ी का आपके गाड़ी में लेकर गाड़ी में वो देखना चाहिए नहीं, वहाँ प्रबंधकों का व्यवस्था करने करेंगे। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस संघटन BL संतोष हे आयज गोंयांत जे आसा ते आयिल्ले आनी गोंयांत आयज ते आयले उपरांत सांजेच्या 4 वरांचेर आयज तांची बांदोडेचे महालक्ष्मी देवस्थान जे आसा त्या महालक्ष्मी देवस्थानान तांची विशेष अशी बैठक जाली आनी ही बैठक जी आसा ती ह्या कारणा खातीर आशिल्ली की टू प्लॅन ऑल इंडिया महिला समन्वय बैठक म्हणजे ऑल इंडिया महिला समन्वय कार्यावळ जी आसा ती बांदोड्या ह्याच देवस्थानाच्या आवारांत जे सभागृह आसा थंय जावपाची आसा आनी ती 13 आनी 14 तारखेक जावपाची आसा। सो त्या सगळ्या ऑल इंडिया महिला समन्वय बैठकीचो आढावो घेवपा खातीर ते आयिल्ले आनी ह्या बैठकीक जी 13-14 तारखेक जावपाची आसा त्या बैठकीक साधारण देशभरांतल्यान 45 महिला ज्यो आसा त्यो सहभागी जातल्यो आनी ह्यो महिला भारतीय जनता भारतीय जनता पक्षाचो जो परिवार आसा म्हणजे तातूंत RSS आसा, बाकीचे सगळे संघटना आसा महत्वाच्यो त्या संघटनांच्यो ह्यो महिला प्रतिनिधी आसा। सो ही महत्वाची बैठक आशिल्ली ती आयज BL संतोष हांणी त्या बैठकीचे नियोजन करपा खातीर ही बांदोड्या हांगासर बसका घेतली आनी तेतून भारतीय जनता पक्षाचे जे पदाधिकारी आसा संघटने भितर मुखेल पदाधिकारी तांचीच फक्त उपस्थिती आशिल्ली। ताजे उपरांत आमी जेन्ना तांकां विचारपाचो प्रयत्न केलो की गोंयांत भितर जे मंत्रिमंडळाचे फेरबदलाच्यो चर्चा आसा त्यो खऱ्यो आसा काय कितें किंवा भितर कितें जातलें काय कितें बदल बीन जाल्यार ताचेर तांणी कांयच उलयल्लें ना। तांणी एकूय शब्द ह्याचेर कांयच काडिल्लो ना आनी कांय कमेंट करिनासतना ते हांगाच्यान गेल्ले आसात। आमकां जी म्हायती मेळटा ते प्रमाण आतां हांगाच्यान ते पणजे वतले, पणजे ते रावतले एका हॉटेलान भितर आनी फाल्यां बुधवारा ते भायर हांगाच्यान गोंयांतल्यान वचपाक भायर सरतले। सो आयज तश्यो प्लॅन तांच्यो कांय बैठको कोणा वांगडा आमदार मंत्र्यां वांगडा बी आसात अशें कांय म्हायती मेळना, बट पणजे राविल्ले कडेन ताका कोण मेळटात काय कितें हें पळोवचें पडटलें। पूण आयची ही बांदोडेची जी बैठक आसली ती ऑल इंडिया महिला समन्वय बैठक जी जावपाची आसा ती बैठक परत एकदा तुमकां सांगता 13-14 तारखेक जावपाची आसा बांदोड्या हांगासरच देवस्थानाच्या सभागृहा भितर। त्या सगळ्या बैठकीचो आढावो घेवपा खातीर BL संतोष हे हांगा आयिल्ले आनी सुमार वरभर तांणी मुखेल कार्यकर्त्यां वांगडा पक्षाच्या संघटनेंतल्या कांय लोकां वांगडा आयज हांगासर मिटींग घेतली आनी ते प्रिपरेशन जे आहा ताचो सगळो स्वता आढावो जो आसा तो घेतलेलो आसा।